हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो आयज हा मंडे. सो आयज करतले हांव वेज रेसिपी, वेज पुलाव. ओके. आणि सार्थक आयिल्लो हा स्कुलासून. तेजी आज असलो फर्स्ट एग्जाम, ओरल एग्जाम असली. नर्सरी न्हू तो, रायम्स असले सांगपाक. सो सांगून त्यांनी 2 विचारले ताका. 7 to 8 असले रायम्स. 2 सांगली ती, सांगताल तो सगळी. आणि प्रियांश गेल्लो स्कुलान, अजून येवना. तो 1 o'clock सुट्टलो आयज. आणि सार्थक आयला भायर बसला, टीव्ही पळयता. सो आज मंडे, आज करता वेज पुलाव. दाखयता तुमकां. ओके. सो दाळ बी आज करपा ना सदां, की दाळ खातले. कालची दाळ आसा पुरो, आनी करपाची ना. आणि आता हांव करता पुलाव. आणि म्हाका न्हू पुलाव बी केलो न्हू बरें वयता जेवण. आनी दाळ बीळ केलो न्हू भितर वचना, बेजार येता जेवपाक. सो आज हांव करता वेज पुलाव. सगळे कट करून सगळे दवरलेले आसा. जस्ट तुमकां दाखयता आनी मागीर आमी पुलाव करुया. आणि घरची सगळी कामां जाल्ली आहा. झाडपाची, न्हावपाचे सगळे जाल्ले, देवाची पूजा बी जाल्ली आसा. सो आता या आमी किचनान वेज पुलाव करपाक. ओके. सो फ्रेंड्स, हांवें हांगा सगळे कट करून घेतले. सांगता तुमकां कितें कितें घेतला. एक मिडियम सायज हांवें कांदो चिरलेलो आहा. ओके. मागीर 2 ग्रीन चिलीज घेतलेला आहा, मदल्यान ताका स्लीट केला. बीन्स घेतला, वाल पापडी कट करून. टोमॅटो घेतलेलो आसा, एक मोठो घेतलेलो आसा. गाजर घेतला आणि क्यूब घेतलेला आसा, एक वेज क्यूब. मागीर हांवें घेतला हांगा मटर घेतला. ओके. आणि हांगा हांवें घेतला पटेटो. ओके. पटेटो एक घेतला. आणि हांगा हांवें घेतला पनीर. थोडेशे म्हाजे कडेन पनीर असलेले ते घेतला. हे हांवें घरान केल्ले पनीर. ओके. सो नेक्स्ट टायम तुमच्या कडेन शेअर करता. मी हांगा हांवें घेतला 2 तेजपत्ता, 2 दालची आणि 5 to 6 हांवें लवंग घेतला. इतकेच. मागीर हांव मसालो घालतलो न्हू. सो इतके आमकां आतां. तुमच्या कडेन सपोज आनी वेजिटेबल आहा, कितें अवेलेबल आहा, तुम्ही घालपाक शकता. ओके. सो म्हाज्या कडेन इतके आहा. सो आता आमी करूया वेज पुलाव. ओके. सो फ्रेंड्स, हांवें ऑलरेडी कढाई दवरलेली आसा. ओके. ओके. थोडेशे पयलीं हांव तातूंत घालता 1 स्पून करून तूप. ओके. तूप इल्लेशें घालता. तूप आणि थोडेशे तेल घालता. ओके. सपोज तुमच्याकडे तूप ना जाल्यार तेलच घालून करपाक शकता. ओके. सो तेल जशें तापले की पयलीं हांव तातूंत घालतले तेजपत्ता. तेज्या वांगडाच हांव घालतले 5 to 6 क्लोव्स, लवंगा, आणि 2 हांव दालचीन घालतले. ओके. ताका आतां आमकां बरें फ्राय करून घेवपाक जाय. मातशें ताका फ्राय जाले की मागीर आमी घालुया फुडले भाजी. ओके. ओके. ताका बरो वास आयिल्लो आसा. आता हांव घालता ग्रीन चिलीज घालता. ओके. ग्रीन चिलीज. त्याच्या वांगडाच हांव घालता कांदो. कांदो जो आमी चिरून घेतलेलो कांदो. ताच्या वांगडाच हांव सोमतेच घालता टोमॅटो. ओके. ताका बरें एक 1 minute फ्राय करून घेता. बरें ताका फ्राय करून घेवया. बरो वास आयला तुपाचो, कित्याक हांवें इल्लेशें तूप 2 स्पून तूप घातला आणि हे घातला, कितें सांग, तेल इल्लें घातला. कांदो आणि टोमाट मातसो ताका हांवें 1 minute फ्राय करून घेतला. सो आतां हांव घालता तातूंत पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट. तो घालता इल्लोसो. बरें ताका मिक्स करून घेवया. ओके. आतां हांव तातूंत घालता सगळे आमी भाजी घालून घेवया. पयलीं हांव घाले पटेटो, कित्याक पटेटो मातशे बेगीन कूक जावपा जाय. पटेटो हांव पयलीं घालतले. ओके. पटेटो घालता. आतां इल्लेशें हांव उडयता मीठ घालता. इल्लेशें मीठ घालता. पटेटो मातशे कूक जावपाक आयले की मागीर हांव ते घालतले बीन्स आनी कॅरट. ते रोखडे कूक जाता आनी मटर. ओके. सो आतां हाका मातशें धापून हांव कूक करून घेता. ओके. सो हाका मातशें धापून दवरता.
लो फ्लेमीर ताका 1-2 मिनटां धापून दवरता आनी मागीर आमी घालया बीन्स आनी बटर आनी आमचे कॅरट. ओके. सो फ्रेंड्स तुम्ही पळोवपाक शकता ऑलमोस्ट भाजी सगळी कूक जाल्ली आसा वेजीस. ओके. आता थोडे हांव तातूंत मसाले घालता. पयलीं हांव तातूंत घालता हळद, इल्लीशी हळद घालता. ओके. मागीर तातूंत इल्लोसो चिली पावडर घालता कित्याक ऑलरेडी हांवें हें घातलेलें आसा न्हू, चिलीज घातलेले आहा. मागीर तातूंत हांव घालता इल्लोसो गरम मसालो, गरम मसालो न्हू, कोरिएंडर पावडर. ओके. कोथिंबीरचो पिठो, कोथिंबीरचो म्हणून बरो घालपाचो, बरो टेस्ट येता तेजे. मागीर तातूंत हांव घालता क्यूब, अर्धेच घालतले, सगळे घालना. ओके. ओके. ताका बरें मिक्स करून घेवया. आनी आतां इल्लोसो तातूंत गरम मसालो उडयतले, इल्लोसो, चड न्हू. सो हेका आतां बरें मिक्स करून घेवया. ओके. तुमच्याकडे खंयचो गरम मसाला अवेलेबल आहा तो घाला, हांव तसो घालता पुरो. ओके. सो बरें ताका मिक्स करून घेता आनी एक धापून ताका आतां 1-2 मिनटां बरें कूक करून घेता. ऑलमोस्ट कूक जाला आनी 2 मिनटां दवरले की आमचे रेडी. आनी पनीर जे आसा पळय ते हांव सगळ्यान लास्ट घालतले. ओके. सो ताका धापून आनी एक लास्ट 2 मिनटां ताका आमी धापून दवरया. मागीर आमी घालया रायस हांवें न्हू पयलींच कूक करून घेतलेलो आसा. ओके. रायस हांवें पयलींच कूक केला, दाखयता तुमकां कुकर. हे पळय हांगा कुकर हे रायस जाल्ले आहा. सो हांव ते मागीर रायस हातून घालतले. ओके. हांवें जस्ट ओपन केले ताका एकदम मिक्स केले. सो आतां आमचे जाल्लेले आहा. ओके. आतां तातूंत घालता रायस जे आमी करून घेतलो ऑलरेडी. सॉरी, रायसा पयलीं आमकां घालपाचो पनीर घालून घेता. ओके. मिक्स करूया. ओके. पनीर घालून 1-2 मिनटां ताका बरें मिक्स करूया. ओके. सो फ्रेंड्स पनीर घालून 2 मिनटां जाल्ली आसा. आतां हांव घालता रायस जो हांवें कूक करून घेतला, तो हांवें एक प्लेटीन काडून घेतलो पळय, तो घालून घेता. ओके. आता काय एकदा बरें आमी मिक्स करून घेवया. बरें ताका अशें मिक्स करून घेवया. मीठ बी आतां आमी आनी थोडेशें घालुया कित्याक मीठ घातलेलें ऑलरेडी आमी हें कूक करतना, वेजीस सगळी कूक करतना. ओके. पळोवपाक एकदम बरो दिसता, टेम्पटिंग असो. ओके. सो आतां तातूंत मिक्स केला हांवें ताका. आतां ताका एकदम मीठ घालता आनी ताका आनी एकदां बरें मिक्स दिता. सो इल्लेशें मीठ घालता कित्याक मीठ ऑलरेडी घातलेलें आसा. ओके. सो आतां हांव आनी एकदां ताका बरें मिक्स करून घेता. आमचो वेज पुलाव हांगा रेडी जालो. ओके. सो तुमी मुद्दम करून पळया आनी हें करा. आतां हांव करून पळया, म्हाका सांगा कितें घालपाचें आसा. सो तुमी सांगपाक शकता कमेंट करून आनी करून पळया आनी म्हाका सांगा कसो जाता तो. ओके. सो आतां हो रेडी जाल्लो आसा. आतां गॅस बंद करता आनी मागीर तुमकां टेस्ट करून सांगता कसो जाला तो. ओके. सो आमचो पुलाव बी खावन जाल्लो आसा, एकदम टेस्टी जाल्लो आं, बेस्ट जाल्लो. आनी सार्थकन प्रियांश हांगा बसला. प्रसादान कितें हाडलेलें आसा ते आसा आयस्क्रीम. ओके. आयस्क्रीम हाडलेले तो आतां खावपाक तेमी रावला. ओके. गरमी स्टार्ट जाला म्हणजे आयस्क्रीम घेवन आयला थोडीशी. सो आतां आमी ती खाता. आयडियल आयस्क्रीम एकदम बेस्ट लागता. कोणी ट्राय करून तेंच्यानी एकदम ट्राय करपाची. आनी वॉटरमेलन कट करून खाल्लो आमी ऑलरेडी अर्दो मी सांजचो कितें मिल्कशेक बी करता. ओके. सो आतां आमी आयस्क्रीम एन्जॉय करता. ओके. सो फ्रेंड्स प्रियांश करता मिल्कशेक. ओके. सो तो कट करता बारीक बारीक क्यूब्सान. आता क्यूब्स कट करून तो ह्या जारान घालतलो. सांग रे, आपण वॉटरमेलन शेक करता म्हणून सांग. वॉटरमेलन शेक आणि ज्यूस शेक. प्रियांश आता सगळे क्यूब्स जारान घालता. घाल रे, घाल.
सो आता प्रियांश घालतलो. एक बाउल भरून घेतलं साखर, ती घालून घेता तो. घाल रे साखर. प्रियांश करता आता वॉटरमेलन मिल्कशेक आणि मागीर तो घालतलो. आता आमकां घालपाचा 1 ग्लास दूध. कितके आमकां लागता क्वॉन्टिटी ते पळोवन घाल. सो घाल सगळे घाल. ओके. सो हे सारखे आहा. सो आता आमकां हातून हे सगळे ग्राइंड करून घेवपा जाय. ओके. सो फ्रेंड्स हांगा मिल्कशेक जाल्लो आसा. प्रियांशान केला मिल्कशेक. वॉटरमेलन घातला, मागीर हे घातला, मिल्क घातला आणि साखर, आणि काय ना. आणि प्रियांश आता तुमकां पिवन सांगता खंय सांग रे. ते काढले तेणे, ते बेश्टे बरे लायलेले तेणे आपल्यानच. सवकास पी. तेणी केला न्हू तो पिवन आपूण सांगता खंय. बरें आला. Very nice, tasty. आता तुमकां सार्थक सांगतलो. ओके सार्थक सांग. घट धरा. बरं. आवडले. सो सार्थक आणि प्रियांश एन्जॉय करता. ॲक्च्युली सकाळी प्रसादान हाडलेलं वॉटरमेलन. ओके. दनपारां आमी कट करून खाल्लेले. म्हणल्यार आतां परत कितें खातले म्हणल्यार तांकां मिल्क शेक करूया. च्या करपाचें नाका म्हणून आतां ते वॉटरमेलन शेक केले. ओके. सो आतां आमी एन्जॉय करता आनी थोड्या वेळान तुमकां मेळटा. सो प्रियांश हांगा अगरबत्ती दाखयता. हांवें ऑलरेडी दिवो लायिल्लेलो. म्हळ्यार तांकां हांवें पांय पडपा लायला. सांजचे तांकां सदां पांय पडटा तेमी. सो उजवाती लाय म्हटलें ताका. आत्तां तेणी जस्ट भायर वचून धूप बी घातलेलो आसा. सो आतां तो उजवात लायता आनी सार्थक बाबा बेल वाजयता. ओके. सो देवाची पूजा करता प्रियांश. सो एग्जाम तेजी फाल्यां बरी वचून EVS पेपर बरें माग रे देवा कडेन. पेपर मार्क्स बरे पडू म्हणून. हां. ओके. सो लाय उजवात लाय. सो प्रियांशाची जाल्ली हा सवकास देवाची. आणि सार्थक पांय पड. हां बरें करून पांय पड. ओके. सो प्रियांशा जाल्ले हा. आतां म्हाजे आहा ते नेक्स्ट म्हणजे झाडाक उदक घालपाचें. ओके. सो आतां या आमी झाडाक उदक घालपाक. सो फ्रेंड्स आतां हांव येयला झाडाक उदक घालपाक. हे पळय झाडाक उदक घालपाक हेतून हांव उदक घेता आनी घालता. सो हे पळय हातून घालता अख्खी बॅम्बुसाक. ओके. काल आमी झाडाक उदकच घालूं ना. काल कितें जालें आमी ग्रावंडार गेली म्हण कालचे व्हिडिओन तुमी पळयलां आसतलें. येयले मागीर टायम जालो न्हू. हांव शावर घेता आनी हे प्रियांश बी म्हणपा लागलें वाड करपा लागले. बोवाळाक हांव झाडाक उदक घालपाकच विसरलें. सो हांव न्हू सदां डेली न्हू रातचेंच उदक घालता. की रातचें उदक घातलें न्हू रातभर ती मातशें तांकां थंडसाण मेळटा आनी बरें जाता. ओके. पुदिना पळय काल घालूं ना न्हू मातशें सुकले कशें जाले. एक दीस घालना न्हू पुदिना सुकता. पण बाकीची झाडां आमची बरी आसता. काय प्रॉब्लेम ना तांकां घालना जाल्यार. बट काल हांव टोटली विसरून गेलें. सो 1-2 दीस 3 दीस घालना जाल्यार काय प्रॉब्लेम ना. फक्त एक आमचे पुदिना मातशें भरपूर ड्राय जाता. पण हांव रातचेंच उदक घालता. ओके. सो आनी खंय गेले बिले न्हू मातशें तीच एक 8 days बी ना जालें न्हू 5 days 6 days मातशी ती जाम पडटा. सो आतां झाडाक उदक घालून जालें. सो आता माझो व्हिडिओ हांगाच एंड करता. पुलाव मुद्दम ट्राय करा. माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. टिल देन बाय.